सरकारान उगवेकारांक उतर दिल्लें. हायवेक लागून कसलेच त्रास जावचे नात. भिवपाची गरज ना. बरी वाट सोडटले. पूण दिल्ल्या उतराक सरकार नेगार गेला. एके रातीन एके वातीन ओव्हरब्रिज केलो आनी उदकान भरिल्लें भुंयार उगवेकारांच्या वाट्याक येयलें. लोकांनी उदफरके मांडल्याच. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. एक डिमांड असलेलो की हांगासर एक बरो फ्लायओव्हर घालपाचो, पण तांकां जो घालून दिला तो फ्लायओव्हर कोणाकूच बेनिफिशियल असो ना. घालूंक जाय म्हण तो घातलेलो आसा. आनी ह्या लोकांचो एक डिमांड आसा की आमकां ह्या जर हायवेचेर येवपाक जाय जाल्यार वाट जाय. हेच्या खातीर ते आड्डी मारीत आसा, रस्त्यार सदांच येत आसा. पूण तेंची मागणी कोणूच हें करिना. सरकार एका वाटेन म्हणटा शेती करा. ह्या सायडीन माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता की ह्या सायडीन तेंची सगळी शेती आसा आनी ह्या शेतीन जर वयतलो जाल्यार तांकां वाट ना. कारण हो मदीं हो रस्तो आनी जी मागणी ते करता की आमकां बरो रस्तो, बरी वाट जाय. आतां आयज पळयल्यार तुमी जाल्यार तरंगा उत्सव आसा. ह्या तरंगोत्सवाक जे देव येता तेंची आतां मनशांची वाट एका वाटेन आडयलीच आसा. आतां तेंची देवांची वाट हेंच्यांनी आडयल्ली आसा, सरकारान आडयल्ली आसा. तांकां वाट अशी खंयच दवरूंक ना. आतां तेंच्यांनी कशें वचचें, खंय वचचें, हो एक गुलदस्त्यान एक विशय उरलेलो आसा. आनी हो म्हाका दिसता खंयचेच सरकार, खंयचोच आमदार सॉल्व करपाचे हितून ना. प्रत्येक जाण आपापले पोटले भरून सुशेगाद रावता कशें दिसता. पण हांगासर डेवलपमेंट करपाक आनी डेवलपमेंट कंप्लीट करपाक कोणूच हें करिना. हें काम कशें चलता तें पळयात. हें काम सगळें दिसान जावपाचें आसलेलें. आतां तेचे उपरांत आनी 3 वर्सां जालीं. आजून म्हाका दिसता हे 2 वर्सां हें काम अशेंच हायवेचें उरतलें. आनी फक्त पेडणे हो एकच तेंच्यांनी हें काडलेलो आसा की कितेंय करपाचें आसा, लेट करपाचें आसा जाल्यार ते पेडण्यानूच दवरता. काणकोण ते पत्रादेवी मजगती हायवे सुरू जालो आनी थंयच पेडणेकारांची परवड सुरू जाली. भिवपाची गरज ना म्हणत दरेका आमदारान, मंत्र्यान पेडणेकारांक थाथरावपाचो यत्न केलो. पण शेवट मेरेन लोकांक जाय तें दिलेंच ना. सगळे वेव्हार हाडबडीत. मनशांची फरफट केलीच, देवांची कशी फरफट चलयल्या तें सांगता गांवकार. आयकात. ज्या जाग्यार आयज उबे आसो आमी ते आयज उगवे गांव आनी हे जे फाटल्यान आहा ते आमचे हेचे मंदिर महादेव मंदिर आनी ते माऊली मंदिर. आयज जो हो दसऱ्याचो कार्यक्रम हा मोपासून ही तरंगा ह्या उगवे गांवच्या भेटी म्हणजे माऊलीच्या भेटी घेतात. ही परंपरा हा आमकां काय खबर ना. ही जाणट्यांनी सांगलं आणि ही परंपरा चालू हा खंडीत जावंक ना. अखंडीत म्हणजे कायम हेचेर ही चालू हा. परंतु ह्या वर्सा अशी परिस्थिती झाली, हो जो तुम्ही भाग बघल्या तेतून देवांक येवपाक माणसांक अडचण केली तेंच्यांनी. उगवे गांवच्या ग्रामस्थांक कोणाक घातले मळ्यात जावंक म्हणा किंवा देवळात जावंक हो त्रास जालो हय बघा. आणि त्याच बरोबर देवांक सुद्धा सोडूंक ना. म्हणजे जी आज देव तरंगा सकट इले तांकां सुद्धा हो त्रास. ही हायट बघा रस्त्याची आणि ही डेप्थ बघा. हेतून तरांक कशें वयतले ते बघा. ते कशे घेवन गेले म्हणजे हेंच्यांनी देवांक सुद्धा सोडूंक ना MVR. आता माझो जो मुख्य प्रश्न हा म्हणजे आम्ही वारंवार हेचेर आवाज केल्लो ग्रामस्थांनी काय तर निदान हे देवाचो जो भाग हा तेका एक व्यवस्थित भुंयार आणि सुटे म्हणजे एक व्यवस्थित तो मार्ग दिवचो आणि तेच मार्ग शेतात जावंक आमकां तुमी दिवचो. पूण तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवंक ना. लास्टाक आमकांय हेतून घातले कोणाक आणि आज देवांक केदो त्रास जालो बघा. थंय पाणी साचलेला घाण बी हा. हे आयज आमच्या ग्रामस्थांनी जे युवकांनी बी मेळून हे काही गोष्टी सुटसुडीत केल्ला. मोपा देव हांगा जे उगवे येवन आमचे महादेवा कडेन भेट दिवन हे करतात, बोलते जातात. तेच्या उपरांत आमच्या मावले देवळांत येतात आनी हो व्हडलो एक आमचो उत्सव जाता. त्याच प्रमाणे अशें आमच्या उगव्यात हे शिगमोत्सव, शिवरात्र अशे खुबशे उत्सव जातात. पण काय आयज हे गोंयांत हे विकास जाल्ले हे विकासाक लागून हे सनबर्न तर ते आनी ते कसले जे हे हाडीत आहा हेतून कॅसिनो सनबर्न हेका लागून हे चडशे आतां कांय दिवसांनी बंद पडपाक येतले. कारण की जी पयलीं जी संस्कृती आहा
आणि ते विकासाक लागून जे आमचे रस्ते बी बंद जातात त्याचेर हे आमचे देवळां थोड्या दिवसांनी नश्ट करून जातात. आयज आमकां वाड जाय जाल्यार मेळना. आयज देवस्थानाच्या एका जी पयली वाड आसली ती नाच. आयज इतले कमी जावन अशें दिसता की हे जर वस्तू आमचे चालू उरपाक जाय जाल्यार हे आमचे पयले पारंपारीक वाटे आहात ते चालू उरपाक जाय. आणि हे जेन्ना पारंपारीक वाटे आमचे सुरळीत आसतले तेन्ना ती देवस्थानां आमचे व्यवस्थीत रितीन आमी ते पार पाडूं शकता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार आणि संगीता ओली.